म्हापे 4 पदरी राष्ट्रीय महामार्गाच्या बांधकामाचो दर्जो बाबत आसा। शेनवारा ती कोसळ्ळे उपरांत स्पष्ट जाला। तेन्ना परत अशी दुर्दैवी घटना घडचे आदी संबंधित प्राधिकरणान उपाय येवजण करची अशी मागणी गोवा फ्रंटाचे उत्तर गोवा अध्यक्ष आणि आदले जिल्लो पंचायत वांगडी दीपक कळंगुटकार हांणी केल्या। कित्येक वर्षां जाली ह्या रस्त्याचे काम चालू आसा। एक म्हणजे दर्जाहीन हे काम आसा। याचे सर्वे जर पयला रस्त्याची जाल्यार पूर्ण एकदम सारखे म्हणजे सगळ्या दराचे हे काम केल्ले आसा। आम्ही आजराचो जर रस्तो पळयलो, आजरासून कोल्हापूर वचपाचो जर रस्तो पळयलो जाल्यार सर्फेस पयले जाल्यार उदका सारकी लेवल केल्ली आसा। खेड्या सारखे त्या भागांनी जर रस्तो जावंक शकता आणि गोंय हे आमचे ट्युरिझम मॅपा वयले व्हडले भूषण म्हणटात आणि ह्या रस्त्याची दशा पळया। हो जे हांगासर रिटेनिंग वॉल आसा, हे रिटेनिंग वॉला गेले 1 महिन्या पयलीं आमी सांगले की पावसा पयलीं हेचेर कितें तरी जावपाक जाय म्हणून। ही जर वॉलाचो जर बॅलन्स पळयलो, हे पूर्ण बॅलन्स रस्त्याच्या हेडवेन लावणलेलो आसा। दुर्दैवाची कितके सायडीतलो वॉल पडलो हो मातसो कमी आसा। दुर्दैवाच्या बिचारे फॅमिली त्यांची हांगासून वयताली त्यांचे किती पण सांबाळली ना त्यांच्या फातर बॉनेटाचेर फातर पडले म्हणून। अशें दिसतालें की हो वॉल पयलीं पडटलो पावस येयल्या नंतर। अजून वेळ गेल्ली ना, हो पडच्या पयलीं तेचेर कितें तरी करपाक जाय। सरकार अजून न्हिदलेलें आहा। हांगासरलो बिचारो आमदार सुद्दां सांगता की आपल्याक ते आयकनात म्हणून। ते निदान सरकार आसा तरी कोणाक लागून हें कळना। लोकांचें आयकनात, तुमच्या सरकाराच्या आमदाराचें आयकनात। ओवरऑल म्हणजे कोणाकडे मागप आमी हो सगळे गोष्टींचो न्याय मागप कोणाकडे? म्हाका दिसता की ज्या पद्दतीन हें चल्लां, हे हांगासर ज्या वेळाचेर गुजरातची एक बस आनी टँकराचो एक्सिडेंट जाल्लो आनी कित्येक एका कुटुंबातले अनेक लोक मेल्ले, तशी हांगासर परत एकदा ह्या मालप्या गांवांत दुर्घटना घडटली। हांव विनंती करता सरकारा कडेन की हे घडचें न्हू, हेचेर जाणीवपूर्वक आनी एकदम लक्ष घालून हेचेर हे टास्काक काम पूर्ण करपाक जाय।